50वा वर्धापन दीस आयताराक 30 सप्टेंबराक आमी व्हडा दबाज्यान मनोवपाचे आसात। हो सुवाळो आमी रवींद्र भवन मडगांवच्या पाय तियात्रीस्त सभाघरांत मनयतले। हातूंत भितर मुखेल सोयरो म्हणून आमचे ज्येश्ठ साहित्यीक दामोदर मावजो येवपाचे आसा आनीक ताजे बरोबरच स्मार्ट लिंक होल्डिंग लिमिटेडाचे अध्यक्ष कमलाक्ष नायक, उद्देजक विक्रम वेर्लेकार, उद्देजक दीप कारापुरकार, उद्देजक चिराग नायक हे मानाचे सोयरे म्हणून आसतले। आमच्या ह्या सुवाळ्याक खुबशे पुरस्कार आमी भेटयतात। तातूंत भितर सादारण 10 पुरस्कार आमी भेटयतात। हातूंत भितर कोंकणी खातीर वावर करपी कोंकणी भाशा मंडळाचो सेवा पुरस्कार ह्या वर्सा फावो जाला विक्टोरिया फर्नांडीस हांकां, मामीक। जुजे पियोदाद क्वाद्रूश यादस्तीक कार्यकर्तो पुरस्कार ह्या फावटी फावो जाला जुजे लॉरन्स हाका। लिगोरियो फुर्ताद ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कार फावो जाला भौमानिस्त अनिल पै हांकां। आनीक सेराफीन कोता पुरस्कृत फेलिसियो कार्दोस यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार फावो जाला कुडचडेचो दिलीप नायक हांकां। कोंकणी भाशा मंडळ साहित्याच्या मळाचेर वावर करतले जायते साहित्यिकांक पुरस्कार भेटयता। ह्या वर्सा झुलू गांवकार हाका रणमाले ह्या पुस्तका खातीर पुरस्कार फावो जाला आनी हो पुरस्कार कोंकणी भाशा मंडळाचो आसा। दुसरो पुरस्कार नरसिंह दामोदर नायक यादस्तीक साहित्य पुरस्कार फावो जाला काणकोणचो युवा लेखक प्रसाद पागी हांकां। ताचे दर्यांतले अणभव जे आसा त्या अणभवाचेर पुस्तक आसा आनी त्या पुस्तकाचें नांव आसा फ्लोटींग लायफ। तिसरो पुरस्कार सर्गेस्त सर्वाब पारेटो यादस्तीक साहित्य पुरस्कार ह्या वर्सा फावो जाला भौमानिक रुपाली किर्तनी हांकां। तांच्या पुस्तकाचें नांव आसा मळब थाव। कोंकणी भाशा मंडळान बाल साहित्याच्या मळाचेर वेगवेगळे उपक्रम केल्यात आनी त्या संदर्भांत दर वर्सा कोंकणी भाशा मंडळ बाल साहित्या खातीर एक खास पुरस्कार येता आनी हो मनोराय सरसाय हांच्या नांवान हो पुरस्कार येता। आनी हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा बाल साहित्याच्या मळाचेर काम करपी कोंकणीतले खडेगांठ लेखक दिनेश मणेकर हांकां आनी तांच्या पुस्तकाचें नांव आसा अंतराळांतली कोणी। तशेंच दिनेश मणेकर हांणी खास पुरस्कृत केल्लो सर्गेस्त चंद्रकांत केणी यादस्तीक स्तंभलेखन पुरस्कार जे कोंकणीत स्तंभलेखक आसा तांचे खातीर हो पुरस्कार आसा। आनी हो पुरस्कार ह्या वर्सा फावो जाल्लो आसा नामनेचे शिक्षक प्राचार्य रामदास केळकर हांकां। दिनेश मणेकर पुरस्कृत आनी एक पुरस्कार आसा ताच्या घरच्याच्या नांवान ताणें दिला रामनाथ मणेकर हांच्या उगडासाक अणकाराचो पुरस्कार दिल्लो आसा। आनी हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा केरळचे एक फामाद लेखक जे सद्या गोंयांत रावतात भौमानिक के बी राव। तांच्या पुस्तकाचें नांव आसा टॉल्स्टॉयाच्यो काणयो।